Just imagine. Just imagine. Just imagine. कोविडाच्यो केशी वाडत हा गोंयान. सेकंड वेव, सेकंड राउंड कोविडाचो चालू आसा खंय. मागीर आनी कोविड वयता वयता बी अशें म्हणिनाले पुरो. वन फॉर द रोड वन फॉर द रोड. परत एकदां आनीक थर्ड वेव. म्हाजो धाकलो चलो म्हाका कितें म्हणपाक लागलो ना ते दिसा, पप्पा पप्पा ह्या वर्साय सुद्दां इश्कोलाच खंय सुरू जावची ना, कित्याक एप्रिलान खंय नवो व्हायरस येतलो. अशें एक कानसुलार मारू कशें दिसलें जाणा म्हाका. म्हाज्या 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 हांवेनूच हें केलां न्हू. कोविडाच्या भंयान आमी म्हणटा देवा तूं पाव, देवा तूं पाव. आनी हांगर CM म्हणटा मस्त हॉटेलान भाजी पाव आनी च्या. ऑर्डर हांव दिता, तूं बील दी मरे. चिकन बरें मेळटा हांगा, पाव सुद्दां मेळटा, कांदो सुद्दां मेळटा, लिंबू सुद्दां मेळटा, ऑमलेट सुद्दां मेळटा. म्हणजे रस्सा ऑमलेट मेळटा रे. Just imagine. CM तूं एक्सरसाइज केन्ना करता CM? 12:30 ते 2:30. दनपारचे काय रातचे? तुम्ही भाजी पाव खावपाक हॉटेलान बसले ते आमी पळयले. सो भूस मारली काय मागीर तुवें कितें केलें नेक्स्ट? ढेकर दिलो. ओके, भूस मारल्या उपरांत तुवें ढेकर दिलो. ब्रेकिंग न्यूज ही ब्रेकिंग न्यूज. CMन भाजी पाव खावन दिलो ढेकर. न्ही कशें आहा, थोडे राजकारणी खा खा खाता पण ढेकर सुद्दां दिना. तुवें तरी यू कॅप्ट दॅट ऑडॅसिटी ऑफ गिवींग ढेकर आफ्टर इटींग. आय लायक दॅट. Just imagine. तुम्ही नायक पिक्चर पळयलो? तो रे अनिल कपुराचो पिक्चर. तो एका दिसाचो CM जाता आनी 10 वर्सांची कामां एकाच दिसान करपाक सोदता पळय. तो पिक्चर रे. आमी म्हणटाले पळय पर्रीकारा भशेन मरे हो, आपूण खायना आनी कोणाक खावपाकूय दिना दुसऱ्याक. तो पिक्चर. अनिल कपूर एक दिसाचो CM जाल्लो जाल्यार शिवोलचो आमदार विनोद पालयेकर कितें म्हणटा की आपणाक 10 दिसाचो CM करा. अरे आपूण खंय सगळे जाग्यार उडयता. अरे हांगा डिपार्टमेंटानसून CMच्या टेबलार फायली पावता म्हटल्यार 2-2 म्हयने वयता आनी हो हांगा 10 दिसां भितर खंय. Just imagine. विनोद बाब, सद्या गोंयान सिजनल आमली खावपाक मेळटा. आमाड्यांचे सासाव, रायतें, तोरांचें लोणचें, आंब्याची साठां, श्रीखंड, आमरस, आमली चेपणांक घातलेली. जे अमली पदार्थ संबंध गोंयान चल्लेले आसा तेचेर आळो घालचो. ते अमली पदार्थ. हांव म्हणटा ते आमली पदार्थ. म्हणजे चलना कितें? सद्या गोंयान चल्ला तेजेर आनी कितें उलोवपाचें आसा सांग म्हाका. नुस्त्याची खाण आसलेलें आमच्या ह्या गोंयान आयज आमकां 100राक 3 बांगडे, ते बी माल न्यूट्रिशन. अरे हेच्या सारकें दुर्दैव ना. आनी दारान नुस्तें हाडपी गोंयचो नासता आतां. नुस्तें कितें हाडल्यार आयज म्हणून विचारलें काय, आज सुरमई नहीं है, बंगाड़ा है, कुर्ली है, मुर्दोसी है, ये लाया हूँ. हे सुरमई, मुर्दोसी, बनगाडा. अरे नुस्त्या कडेन तें आपलेपणशें दिसना आतां जाणा मरे. अशें परकी परकी आसता नुस्तें. कितें म्हणपाचें? पदेर सुद्दां भायले मरे. उंडा है, पाब है, पोली है, कंगन है. कंगन म्हणजे कांकणां फाती खावपाची ती. उंगली है, उंगली म्हणजे बोटां रे फाती. मुख्यमंत्र्याक कळना हें? मुख्यमंत्री हे असले खाता सुके फाती बिती. मुख्यमंत्री भाजी पाव खाता मरे हॉटेलान. भाजी पाव मिरची बिरची खाता हॉटेलान. तेका आतां पयरूच फाटल्या आठवड्यान 2 वर्सां पुराय जाली मुख्यमंत्री म्हणून. सो 2 वर्सान मुख्यमंत्र्यान सगळें. म्हाजे कडेन 10 दीस दिया, पळया मुख्यमंत्री म्हणून कर म्हाका 10 दीस. 10 दिसां भितर हांव सगळें कबार करता. 10 दिसां भितर काबार करता? विनोद बाब, तुका तो दुर्गादास कामत ह्या भुरग्यान केन्ना सावन त्रास दिल्या? पहिल्या दिसापासून. पहिल्या दिसापासून म्हणजे एक्झॅक्टली केन्ना सावन दुर्गादास तुका पिट्टालो? ज्या दिसा हांव आमदार जाला त्या दिसापासून ह्या मनशान तकलेक तुका ताप दिला भरपूर. Just imagine. रवी,
तू खंय रावता? घरान. आमी घरानूच रावता. हे फ्रेंड्सा बरोबर पिकनीक करता तेन्ना मेन कितें जाय? आणि त्याचं प्लॅन जाय. इतिहास गवाह है, प्लॅन केल्लेली पिकनीक सदांच फ्लॉप जाल्या. मेन कितें जाय तें कॉन्ट्रिब्युशन, जें कोणूच दिवंक सोदिना. अपोज्ड अनअपोज जिखले तेंचें आतां कितें जातलें हे आमचे म्युनिसिपालिटीन केप्यां? येस. आनी CCB इलेक्शन पणजे पयलींचे BJP पॅनलाचे बाईचे ते थोडे कावन्सिलर आतां ह्या गटान, थोडे त्या गटान, थोडे हेज्या वांगडा, थोडे तेज्या वांगडा. तेंकाच खबर ना. आनी सारकें कोण कोणा वांगडा तेंच कळना अजून. रिजल्ट कितें जातलो ते सांगपाची पण गरज ना. रिजल्ट सांगपाची गरज ना. बाबुशाचो चलो वोटींग सुरू जावन 20 मिनटां जाता थंय आसा. आपूण मेयर जातलो, आपूण मेयर जावंक सोदता, आपूण मेयर अशें म्हणटालो मरे. सो रिजल्ट इज यू नो वॉट रिजल्ट इज. Just imagine. चर्चिल बाब स्टार्ट करुया मरे. म्हाका पयलो आनी पळोवंक नासलेल्या भशेन केलें. सारको इन्सुल्टार करता. व्हिडिओ गेम्स खेळटा कितें रे? काय म्हाज्या कडेन मायंड गेम्स खेळटा रे चर्चिल? चर्चिल हांगा लक्ष दी. इंटरव्यू चर्चिल आय ऑर्डर. चर्चिला कोणी तू घेतला? तशें न्ही रे. आय ऑर्डर समोसा एंड भजी अशें हांव म्हणपाक सोदतालो. तूं आतां एक पब्लीक सर्वंट न्ही, सो म्हाका म्हणजे तू घेवपा आता? विकतो ना पूण लिजार घेवपाक जाता. Just imagine. कळंगूट कामा गिझमो म्हणून इंडियाचे पयले सेक्स टॉय आनी वेलनेस स्टोर ओपन जालें आनी गोंयकारांची गर्वान छाती फुलोवन येयली. अरे जस्ट लास्ट 2 आठवड्या पयलीं मायकला कडेन जाबाजाब ह्या विशयाचेर उलयता थंय आसा मरे. त्या भायर तूं सद्या आनीक कितें पळयता? जाबाजाब. कितें पळयता म्हटलें हें न्ही कितें? जाबाजाब. सो वेर डू यू वॉच दीस जाबाजाब मायकल? On the Facebook, we can see them on the WhatsApp groups. Okay, I don't know about Facebook, but on WhatsApp group, someone posted mara Zabazab at 2:30 in the midnight, long time ago. आणि हो तो रे जॉनी सीन्स तो कितें न्हू डॉक्टर, टीचर, जिम इन्स्ट्रक्टर, कार्पेंटर जाय तो जाता न्हू. ते फाटल्या एकान तो हे जाल्लो मरे तो आमचो Plumbers. अरे तुवें पळयलें तें हांवें पळोवंकूच ना. खंय आहा तें चुकलें म्हाका. हें डिस्कशन जाता म्हटल्यार 8 दिसां भितर हें सेक्स टॉय स्टोर कालांगूट ओपन जालें मरे. आतां हेका कोण जबाबदार? पयलींच कालांगूट बागा झागा लागा म्हाका बगा हेज्या खातीर सामकें फामाद. तितून ही भर. जरी आतां तें कामा गिझमो म्हणटा पळय तें शॉप तें बंद जालां, पण लोकल आमदाराक जाप विचारप हें जस्ट इमॅजिनाचें कर्तव्य न्हू. विशय मातसो म्हाजो आवडटा. Just imagine. कितें मायकल? कालांगूटचो MLA मरे तूं आनी हें तुवें कालांगूट कितें एलाव केलें रे? सेक्स टॉय स्टोर? वॉट इज दीस सेक्स टॉय स्टोर? Alternate arrangement. अरे दिस इज एक्शन विदाउट रिएक्शन. It's not action. It's like long pending people's issues and demands. I know you like toying with ideas, but here toy is giving ideas. अशें कितें आसता हे सेक्स टॉय स्टोरा भितर? आणि लोकांक जाय पळय ते स्पेशली वेर इट कम्स टू. अरे वाय कित्याक एलाव केलो तुवें हो कामा गिझमो कळंगुटे? आणि हो जाव आसलो गोंया खातीर. म्हणजे हो गोंयकारांक आत्मनिर्भर जावपा खातीर चालना दिवपी तुमचो यत्न. हो प्रश्न इतलो तेंप येवंक ना काय? हांव मंत्री जाल्यारूच येयलो तो प्रश्न. असो एक प्रश्न पडटा. हांव आतां म्हाजोच प्रश्न विसरलो मरे कितें तो. आं हो कामा गिझमो पणजी जावं शकतालो ओपन, मडगांवूय ओपन जावं शकतालो, पण हो कळंगुटेत कसो ओपन जालो? की हांवें तांकां इनवायट केल्ले. यू इन्वायटेड देम? म्हणजे कितें? कम वन कम ऑल यू इन्वायटेड? कितें आसा मायकलाचो इंट्रस्ट कितें आसा ह्या सेक्स टॉय स्टोरा भितर?
हांव सांगता तुका म्हाजें कांयच तितून ना. डू यू रिग्रेट फॉर अलाविंग इंडियाज फर्स्ट सेक्स टॉय स्टोर इन कलंगूट? I have nothing to say that I have taken a wrong decision or something like that. Sex toy store in Kalangut, was it a wrong decision? No, I fully agree that what we have done was the right decision. Okay. Your final words on this overall prakaran? Finally, a lot of people will criticize me. Lot of people will even give me bad words. बॅड वर्ड्स दितले, थोडे गाळयो घालतले आणि थोडे थोडे जाण म्हणटले वाव दिस इज अ गुड जॉब. पुरो मायकल बाब पुरो कसलो जॉब माझ्या नाणी ह्या आतां विशयाचेर उलोवपाक जायना. पुरो लोक तुका न्हू, लोक म्हाका अक्षरशः लोक म्हाका गाळयो घालतले की आयज हांव ह्या प्रोग्रामान कितें हांव विशय घेवन डिस्कस करता काय म्हणून. पण म्हाजो नाइलाज, बिकॉज माय नेशन इज फूल ऑफ इमॅजिनेशन्स अँड फॅन्टसीज. वॉट एम आय स्पीकिंग? कितें उलयता रे हांव तुज्या वांगडा मरे बेस्ट 10 मिनटां उलयलो म्हणल्यार तकले म्हजे हार्ड दीस तकलेचे फ्राक जाले मायकल, करप्ट जाले. नाका आनीक डिस्कशन नाका. आतां म्हाका खंयच्या तरी एका शुद्ध सज्जन सात्वीक मनशा कडेन वार्तालाप करून स्वताचो शुद्धकार करून घेवपाक जाय. कोण आसा सो? सुदीन बाब येता हांव. Just imagine. सुदीन बाब आयज खूब दिसांनी तुमचें दर्शन घेता हांव. अवश्य घ्या. हांव सामकें मोट्यार मरे. म्हाका सांग, गोंयान कोण तरी पेट्रोल देंवयतलो? हांव कॅटिस्ट खंयचो वेस्टत? म्हाका एक सांगपाचें आसलें, मातसो लागीं यो रे. 500ची मोड आहा तुजे कडेन? आय वील गिव यू 500 रुपीज नोट. तूं म्हाका 100च्यो 6 नोटी दी मोडचे. Don't think about that, such type of thing. तुजें सारकें रे, तुजें सारकें. कोणाकूय गरजेक दिल्लेले पयशे परत येना. सामकें परत येना. वो विनोद पालयेकर आमचो शिवोलचो आमदार म्हणटा 10 दिसाचो CM केलो जर तेका जाल्यार कशें कितें? जाल्यार कितें जातलें? जाल्यार सगळ्यान पयलीं तेणी आपले शिवोलचे रस्ते आपुणूच सायनी मारून सगळें सँक्शन करून सारकें करपाचें आनी कितें. बरें एक सांग सुदीन, हे चविष्ट कुंदा खंय मेळटलो? हुबळी. बेळगांव मेळटा मरे. इतलो पयस हुबळी कित्याक वचपाक जाय? तुका सदांच मरे अशें हायवे बीन अशें म्हणजे शॉर्टकट आसा तरी तुका आनीक 25 किलोमिटर एक्स्ट्रा बी. Just imagine. हुर्राकाचे दीस सामके उमेदीचे आनी राती तर हुर्राकाच्यो सामक्यो धुमशाणाच्यो. अंदू तर हुर्राकाचो सिजन आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हटल्यार सामको डबल धमाका जालेलो आहा. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचे रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन, वोटींग, कावंटींग आनी हेर मुद्द्यांचेर चड आमी उलोवपाकचे ना. पण हुर्राकाचेर मेन डिस्कशन करपा खातीर आमी आमंत्रण दिलें आदले गोंयचे स्टेट इलेक्शन कमिशनर प्रभाकर तिमले हांकां, जो एक आर्डंट हुर्राक लवर. Just imagine. भाई कसो आसा? खूब तेंपान उमेद जाली तुका पळोवन. चल आज खंय तरी बसोया. पण स्पॉन्सर्ड तूं आं? ना. भाई बेश्टे रे. भाई एज अ फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिशनर, टेल अस हाउ इलेक्शन शुड हॅपन इन गोवा? Free and fair election. नहीं, why fair only? Why fair elections only? Why not dusky elections? Why not free and dark elections? असं ते सोड इलेक्शनचे पाड पडो. म्हाका सांग कसो चल्ला हुर्राकाचो सीझन, कसो चल्ला? भाई सारकें अशें रे, सॅटरडे आफ्टरनून हुर्राक आनी तोराच्यो शिऱ्यो, मिरची पावडर, मीठ, लिंबू, नुस्तें फ्राय, लिमका, ओली कोथमीर, मिरसांग, जायफळ, कोथमीर, हळद. भाई म्हजो एक फ्रेंड आसा, तेजी भाटी आहा, ओके. आनी हांवें ताका कितें सांगलें, म्हाका एक कॅन हुर्राक दी रे म्हणून सांगलें ताका. आतां म्हजो फोन सुद्दां घेयना आतां आनी दीत ना म्हाका. करेक्ट. सद्याक बिझनेस चालू आसली रे. अरे हय न्हू. ओ बरें, आतां कितें करता तूं सद्या? आतां हांव डायग्रेस करता. कितें कर, पण दिसाचें करूं नाका. मागीर सांजे करया मरे.
In Goa, Hurrak season is for how many months? For 3 months. मार्च एप्रिल आणि मे. यू आर रायट एक्झॅक्टली. भाई म्हाका एक सांग, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हो. तुवें राती हुर्राक मारलेले हय. कळटा ते भाई, कित्याक ओदोळच्यान तूं बेश्टो हांसत आसा. न्ही, हांवें राती इल्ले घेतलेले रे, चड न्हू, 6 क्वार्टर. खबर आसलें आं इतले हुर्राक मारल्या दुसऱ्या दिसा तकली जड जातली म्हणून. खबर आसतना तरी पण आमची, तूं जाणा न्हू गोंयकारांची आमची आमचे हे शिशी तू म्हणनाका ते. भाई म्हाका सांग, एप्रिलान आतां म्युन्सिपाल्टीची उरलेल्या म्युन्सिपाल्टीची इलेक्शनां जातली न्ही. म्हणटा आता 21 तारखेक इलेक्शन जातलें, ताजी कितें प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम काय ना. ह्या फावटी 2 फावटी म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन आनी 2 फावटी रिजल्ट. भाई तू एक नोटीस केला की हुर्राक मारले काय न्ही, तू सारको म्हणजे केद्या व्हडल्या मनशाचेर चडाई मारूं शकता. यू बिकम लायक दॅट डेव्हिड गोलियत स्टोरी रे. केद्या व्हडल्या मनशाचेर तू चडाई मारपाक रेडी जाता आफ्टर हुर्राक. आमचो राज्यपाल पळय मरे तूं. कंट्रोल भाई, कंट्रोल. जे तरेन राज्यपाल गोंयांत वागला आनी वागता, म्हळ्यार आपले आयकूंक कांय येना, दिश्टी कांय पडना, आपूण कांय उलोवपाक शकना. कसली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हें? भाई कितें कोशियारी से होशियारी मत करो. कितें उलयता तूं? म्हाका दिसता तूं खंयच्या तरी मरे एका धुंद अवस्थेन आहा. और म्हाका तर अशें दिसता की तूं कॉटर काळजात घुसली हें नाटक पळोवन येयला आत्तां. असो चल हें करया, मागीर मेळोया मडगांव एक दीस बरें दनपारचें बरें एक हुर्राक ओबामा सेशन बी करुया आमी. सो अशें आसतें. Just imagine. किरण बाब, तुम्ही म्हणटा की सरकारान डीएमएचेर कारवाय आतां करपाची आहा करून बहुजन समाजाचेर अन्याय केलो. म्हाका एक सांग, म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनाच्या वार्डांचे घोळ करपी कोण? आमचो यूडी मिनिस्टर ओबीसी समाजाचो. यूडी मिनिस्टर ओबीसी समाजाचो म्हणटा म्हणजे मिलिंद नायक मरे. मागीर यूडी मिनिस्टराच्या प्रेशरा अंडर रिजर्वेशनां मेळटा तशी पास करपी कोण? आमचो डायरेक्टर आहा, हे सगळे करपी आहा वो ओबीसी समाजाचो. म्हणजे पिळणकर. फायन. म्हणजे हे दोगी सरकाराचे मनीस, गव्हर्मेंट सर्वंट आनी गव्हर्मेंटाचे सारके. तेमा करून हायकोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करपी कोण? गव्हर्मेंट. मागीर ह्या भानगडी विरोधात सुप्रीम कोर्टान कोण झगडले? एक विजय सरदेसाय आहा. हय, तुज्या पक्षाचो प्रेसिडेंट. दुसरो आमचो सगळ्यान एजी जो पयलींचो एजी आसलो बाब सुशांत नाडकर्णी. म्हणजे आत्माराम नाडकर्णी. दत्तप्रसाद लवंदे जो आदलो आमचो एजी आहा. आदलो एजी हा. हय सामकें. हांच्यांनी म्युन्सिपाल्टी इलेक्शनाचे वाट रिजर्वेशनान जाल्ल्यो सगळ्यो घुसपा गोंदळ भानगडी आड सुप्रीम कोर्टान फायट दिली. मागीर सुप्रीम कोर्टान सरकाराचे स्ट्रिक्चर्स मारून लज काडली, अक्षरशः धिंड काडली. गोंयान सामकें इंडिये भर पावलें. आनी हो रिजर्वेशन प्रोसेस सगळो परत करपाक लायलो त्या 5 म्युन्सिपाल्टींक सारकें. सुप्रीम कोर्टान स्ट्रिक्चर्स मारल्या म्हणटकच सरकाराकूच न्हू, कोणाकूय आनी सरकाराकूय आपले एक्शन घेवचीच पडटा. सो सरकाराक डीएमएचेर कारवाय करचीच पडटली न्हू. मागीर तो खंयच्याय समाजाचो आसूं तशें कांय ना. ते सुप्रीम कोर्ट बाबा ते. आनी हातून आतां बहुजन समाजाचेर अन्याय कसो कितें जाता तेंच कळना. इलेक्शनां लागीं पावलीं न्हू काय तुमकां जात पात समाज दिसता. लोकांक बेश्टे पिश्यान काडूं नाका न्ही. पॉलिटिशियनांची एकूच जात, स्वार्थ. मेरी सामान्य पे कुछ आप विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे किरण जी? आमचो बाबू आजगांवकर सदांच सांगता असेंब्लीन मरे बारीक समाज वयर सरपाक जाय स्पीकर सर, बारीक समाजाक फुडें हाडूंक जाय स्पीकर सर, बारीक समाजाचे उदरगत करपाक जाय स्पीकर सर, आमी मेहनत केल्ली. बाबू मरे बारीक समाजाच्या नांवान बोवाळ घालता, पण तेजो उद्देश सगळ्यांक खबर आसता, बोवाळ घालप आनी गुठलावप रे. आनी कितें? बाबू फक्त असेंब्लीन भाशणां दितना बारीक समाजाच्या सायटीक, ना जाल्यार खंयचेय सायटीक मेळटा ते सायडीक सारकें. तेच म्हणटा न्हू हांव, निवडून येयलो काय रुलिंगाच्या पांयान अक्षरशः घालून घेवप, घालून घेता पडटा. पडल्यार कितें जालें? पांय वयर आहा न्हू. पांय वयर हेचे वरसून याद जाली.
भाई कळंगुटे ते सेक्स टॉय शॉप घातलेले पळय आतां बंद जाल्यार ते घातलेले पळय आतां फाटीं. भाई कलंगूट गोंयचे पयले सेक्स टॉय शॉप. ती अभिमानाची गोष्ट आहा. आनी कितें उलयता पण लोकल MLA मायकल लोबोन हे सेक्स टॉय शॉप एलाव केले कशें कितें जालें? म्हणजे ते कशें जालें, नॉटी बॉय आसता पळय इस्कॉलान, जेका पडतो पडतो सांगपाचो पडटा, कीप क्वायट. आमकां भुरगे आसतना म्हणटाले सिट डावन म्हणटाले. आतां हांगा नॉटी बॉय कोण, मायकल लोबो काय तूं नॉटी बॉय जावपाक सोदता? ह्या दिसांनी सगळेच नॉटी जावपाक सोदतात. आमी वयल्यान फॉर्ड म्हणटा, आमचें नांवूच कितें आहा जाणां? फास्ट फॉरवर्ड. हे सेक्साचे सोड आनी तुज्या पक्षाचे उलय. आतां कितें तें गोवा फॉरवर्ड आतां खंय इलेक्शनां लडयतले? कितले सिटांची तुमची कॅपेसिटी आहा असेंब्ली इलेक्शनाक? पळय गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन 30 मेरेन जागा लडोवपाची कॅपेसिटी आहा. आमचे कडेन तशें ते तरेचे कॅन्डिडेटूय आहा. म्हापशा तुमचो कॅन्डिडेट आसा? म्हापशा कॅन्डिडेट आहा. जोशुआ मरे तेजेर कांय कमेंट करना. आसा खबर आहा आमकां. सुधीर कांदोळकराक जर BJP टिकेट दिली जाल्यार जोशुआ सोमतो गोवा फॉरवर्डान. आमी आयकलां अशें कानार पडटा. तान कशी लागपाक लागली? म्हाजी उदकाची बाटली खंय गेली? अरे तुवें केन्ना येयली रे म्हाजी उदकाची बाटली? सारको हात मारलो मरे. किरण हरशी तुका प्लास्टीक बाटली, पेपर, पत्रे, टायर, रब्बर बीन कितें जाय बी पडटा? स्क्रॅप नाका रे बाबा. Just imagine. मित्रांनो, ह्याच बरोबर आमचो आयचो जस्ट इमॅजिन हो एपिसोड हांव हांगाच सोंपयता. मेळटा तुमकां फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 9:30 प्रुडंट मिडियाचेर. परत आसोवपाक तुमकां कळ्ळें. तो म्हणसर तुमी बरे भशेन रावा, आरोग्याची काळजी घेया. कोविडाची सेकंड वेव येयलेली आसा. प्लीज टेक केअर. बाय. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. Just imagine. Just imagine. Just imagine.